म्हजें नांव कॅनडी आफोन्सो, प्रेसिडेंट ऑफ ग्लोबल रोमी लिपी अभियान. सगळे गोंयकारांक म्हजो उलो. तुमी सगळ्यांनी 19 तारखेर एप्रिलाचे सांजे 4 वरार लोहिया मैदानाचेर हाजीर रावचें. कोंकणी मांय तुमकां उलो मारता. बाब विशाल नोगेरी आमच्या तरणाट्या भावान एक जमात घडोवन हाडल्या लोहिया मैदानाचेर आनी उलो मारला सगळ्यांनी कोंकणी भास सांबाळूंक हाजीर जावचें म्हणून. तर हांव तुमचे तांय विनंती करता, सगळ्यांनी तुमी येवचें आनी ही कोंकणी आमची भास सांबाळची. तर कित्याक आमी ती सांबाळूंक जाय? कित्याक कोंकणी आमची मायभास, कोंकणी आमची राजभास, कोंकणी आमची ओळख, आमची अस्मिताय, आमची आयडेंटिटी आनी गरज आसा तिका सांबाळूंक. मराठी आमचो विरोध ना, मराठी भाशाचेर आमचो विरोध ना. मराठी राजभास, कोंकणी बराबर राजभास करची हें आमकां हेजेर आमचो विरोध. तर कित्याक? पॉयंट नंबर 1, मराठी आमची गोंयची भाशा न्हय. मराठी. पॉयंट नंबर 2, मराठी गोंयचो फकत 12.87 लोक उलयता ते एज पर द 2011 सेन्सस. आनी तेवूय जाणांनी थोडे थोडे कुडक्यांनी. मराठी सगळ्या गोंयच्या मनशांक उलोवंक येना, वेरेज कोंकणी सगळ्या गोंयच्या लोकांक उलोवंक येता, मराठीवाल्यांक सुद्दां. आनी हाकाच लागून मराठी राजभास जावंक जायना. आमची आयडेंटिटी डायल्यूट जावंक जायना. आमकां कोंकणी उलयल्यार आमकां लोक वळखता. आमी खंय परदेसांत गेल्यार दोग जाण वाटेर कोंकणी उलयता जाल्यार आमी म्हणटा ते दोगूय गोंयकार कोंकणी उलयता, आनी ती आमची ओळख. दोग जाण मराठीवाले रस्त्यान चलता, मराठी उलयता, ताका म्हणटा ते महाराष्ट्रान आसतले. आनी ही मिक्स भाजी जायना जावंक कोंकणी सांबाळची गरज आसा. 1987 वर्साक राजभास कायदो जालो आनी राजभास कायद्यांत कोंकणी ही राजभास म्हूण मानून घेतली. पूण मराठीक फावो तो जागो दिलो. मराठी कॅन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पसीस. आनीक मराठीचेर कांय अन्याय जावंक ना. मराठीक सरकार कोंकणीक सवलत दिता ती मराठीकूय दिता. मराठीक वर्साक 3 करोड दिता फंड्स, कोंकणीकूय 3 करोड दिता फंड्स. मराठीक कॅन बी यूज फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पसीस जस्ट लायक कोंकणी. सो आनीक कितें फरक आसा? सो सगळे सवलती तांकां दिल्ल्यो आसा. दुसरो पॉयंट, वेलिंगकर म्हणटा 5 लाख सिग्नेचर घेतले आनी प्रेसिडेंटाक धाडटले. वय प्रेसिडेंटाक कायदो आसा अंडर आर्टिकल 347. प्रेसिडेंटाक is empowered to give official status to any language provided he is satisfied that the demand come from a substantial portion of the population. But inga substantial हुई aha. As per 2011 census, गोंयांत मराठी उलोवपी लोक 1,58,775 आसलो. That is 12.87%. 1,58,000 तो तेन्ना आसलो. आतां तो देंवलो आसतलो, कित्याक 200 इस्कॉलां मराठीची बंद पडल्या. आतां तो आंकडो म्हाका दिसता 12% आसलो, तो आतां 8% जाला आसतलो. धरुया 1,58,000 तेन्ना आसलो, तर उरल्या ते 3.5 लाख खंयसून हाडटा. उरले ते 3.5 लाख लोक सिग्नेचरी खंयसून हाडटा? त्यो ते मायग्रंटा कडेन घेवच्यो पडटल्यो, नाजाल्यार महाराष्ट्रांतून घेवच्यो पडटल्यो. कित्याक म्हाका दिसना हिंगा 5 लाख मराठी उलोवपी लोक आसा म्हण गोंयांत. सो ताका लागून गोंयकारांनी सगळे जाणां जावंक, सगळ्यांनी एकवटान आनी जायतें उलोवचें आसा. सगळे एकवटान लोहिया मैदानार येवचें आनीक कोंकणी भास सांबाळूंक तुमचो आदार दिवचो. देव बरें करूं.